विधानसभा सत्रांत तुका कितें दिसता की खंयचो विशय तुज्या आमदारान मांडचो? म्हाका कुंकळच्या विशया विशीं दिसता, कित्याक हांव एक व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष नात्यान सांगता, ही जी बिल्डींग दिश्टी पडटा फाटल्यान जी दिश्टी पडटा ही बिल्डींग जी आशिल्ली ती आमगेली हांगा पयलीं आशिल्ली ती आमचे ही ओल्ड दुकानां जी आसात रस्त्याची उजवे सायडींतल्यान ताच्या रिहॅबिलिटेशना लागून बांदिल्ली सुरवातीक, म्हणजे पयलीं फावंडेशन जें जाल्लें. कालांतरान कशें जालें, वेगवेगळी सरकार बदलत गेली, म्युन्सिपाल्टीचे लोक बदलत गेले, त्या प्रमाणे ती बिल्डिंगेचे हाल्ली म्हणजे एक वर्सभर पयलीं ती कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स म्हण केलें. आनी ते बिल्डिंगेचो मुद्दो आशिल्लो, ही बिल्डींग बांदतकीर ही सगळीं दुकानां जी रस्त्याच्या बाजून आसात रोड वायडनिंगाक लागून ही सायड काडपाची आनी कंप्लीट हायवे पसून जो आसा डावडच्यान थंय पर्यंत आसती ती रुंद जावपाची आनी हांकां थंय शिफ्ट करपाचें. ताजे नंतर हो विशय मातसो राजकीय पद्दतीन गेलो आनी आमची जी हे पयलींची जे जुनी दुकानदार आसात जवळ जवळ 22-23 दुकानां आसात हांचेर हो अन्याय असो जालो. तांणी मागीर सांगलें म्युन्सिपाल्टीची ताणें ऑक्शन बी सुरू केली आनी ताणें मागीर म्हणलें की ही ऑलरेडी आमगेली हाजी कसली कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स केला, तुमकां हांगा रिहॅबिलिटेट करपाक आमी ही दुकानां काडची ना. पूण आमकां 100% खात्री आसा, कित्याक जशी लोकवस्ती वाडटा, जशी गाडयो वाडटात, जशी रहदारी वाडटात, तशें रोड वायडनींग जावप नवी नवी हाजे पद्दतीन तें जावपाक जाय. आनी मुखार कितें जातलें, काही वेळान ही अकस्मात गव्हर्मेंटाची खंय तरी एक PWDंतल्यान मागीर कॉन्ट्रॅक्ट काडटले, ही दुकान काडपाक म्हणटले आनी तेन्ना जेन्ना आमचे दुकानदार आसतले तांकां खंय वचप हो एक व्हडलो विशय आसा. सो हो विशय तुमचो, आमी सध्या कुंकळे आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांगचो आमदार. सो हो विशय अजून विधानसभेन मांडूना ताणें? हो ताणें मांडलो ना, कारण हो विशय ताका पसून आमी सांगून जालो. हो विशय ताका हो सगळो विशय खबर आसा, पूण तरी आसतना कित्याक लागून अशें लिपय दाखय करतात हें खबर ना. कारण आमी पयलीं बसूनच सामकी ह्या बिल्डिंगे लागून आमी सामके खुबशे हाजेर हें बसून केली, जाहीर मिटींग केली, सगळें करून पळयलें. पूण खंय तरी कशें जाता, जेन्ना अशे विशय जेन्ना चलता न्ही तेन्ना रोखडेच तो ह्या पार्टीचो ताका लागून तशें उलयता, तो त्या पार्टीचो लागून उलयता. देवादयेन कशें म्हजे सारको मनीस, हांव एक कलाकार, पुणे बाजार एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट जाल्ल्यान हांव खंयच्याच पार्टीचो न्ही. बट अशें खंय स्टॅम्प ना बाबा हांव खंयच्या पार्टी बरोबर भोंवला हाजे पयलीं. पूण तांकां दिसता कितें आमी एक वेगळे जी पार्टी चलता ताका लागून आमी तशें उलयतात, तशें ना हरशीं. सो हो विशय सामको प्राधान्यान येवपा जाय. प्राधान्यान. देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH.